आयच्या नियाळ मळांत तुमकां मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप जाणबाईच्या पुस्तका वेलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. धाई जाण नितळ जाले न्हय, एर णव खंय पावले तर. धा कोडकारांक जेजून बरें केलें, पूण तांतलो एकलोच परतून येवन जेजूक दिन वाचता. ही शुभ वर्तमानांतली गुडणी आमकां आमच्या जिविताचेर नियाळ करूंक उलो मारता. देवान आमकां उपोट दिनांनी बोल्ल्यांत आनी मागोनासतनाय उदारपणान आमकां जायत्यो वस्तू फावो केल्यात. पूण आमी हें विसरता आनी देवाची बेपरवा करून ताका दर दिसाक दिन वाचूंक विसरता. एक आवय बापूय आपल्या भुरग्यांनी थँक्यू म्हणलें जाल्यार कितली तांच्या काळजांत कुशालकाय वाडटा जायत, आनी अदिकूय आपल्या भुरग्यांचो मोग तांच्या काळजांत शिजता. सगल्यो तांच्यो वायट कृत्यो आनी अपमान पर्यंत ती विसरतात. हें मनान दवरून दिसपट्टी देवाक सगल्यो देण्या पासत दिन वाचुया आनी देवाच्या मोगान उदीक वाडुया. मिसाची भेट एक व्हडतो दिनवासनेचो सुयेग म्हूण वळखून हाजीर आसूंक आयती जावं. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाची कुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनीक वाट. आमेन. आमच्या बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करो आनी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.